खड्डे पुरोवपाचें काम चालू आसा. जेट पॅचराची 7 मशिनां पुरोवपाच्या कामाक लायल्यात. 19 डिसेंबर म्हणल्यार सगळे खड्डे पुरोवपाची मोख आसा म्हणून भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. सध्या गोंयांत 1 लाख स्क्वेअर मिटर पॉटहोल्स आसात. तातूंतले 40,000 स्क्वेअर मिटर खड्डे पुरयल्यात. उरिल्ले 60,000 स्क्वेअर मिटर पुरोवप चालू आसा अशें काब्रालान ह्या वेळार सांगलें. जेट पॅचरान रस्त्याक पॅचवर्क चालू आसा. पॉटहोल खूब जाल्ले. तशें म्हाजे कडेन जादू ना. पावस जालो आनी आतां 7-8 मिशिनां काम चालू आसा. सगळे कडेन गोंयांत चालू आसा आनी दे आर डुईंग दॅट वर्क. सो म्हाका खबर आहा की पॉटहोल हांगा आसा. सो हांवें वचून पॉटहोल मॅप ओपन करप सारकी न्ही म्हाजें, पूण हांवें होल्ड ऑन केला. सो आय एम ट्रायंग टू फिनीश बिफोर 19 डिसेंबर ऑल द पॉटहोल्स आयडेंटिफायड बाय द सिस्टम. आनी फॉर दॅट वर्क इज गोईंग ऑन फूल स्पीड. आनी मोस्ट टेंटेटिवली आय एम टार्गेटिंग माय सेल्फ 19 डिसेंबर टू फिनीश. तेजे नंतर खंयचे उरता पळय देन आय वॉन्ट टू टेक पिपल्स हेल्प टू फिनीश इट. तितून भितर बारीक सारको येदो असो पॉटहोल म्हणू शकता तूं, बट वील ट्राय टू फायनलायज. बट वर्क्स आर गोईंग ऑन एवरीवेअर. 6-7 मिशिनां, ऑलमोस्ट 7 मशीन्स आर वर्किंग ऑफ जेट पॅचर. आमी पयर कॅबिनेटाक देखून एक्स्ट्रा क्वॉन्टिटी जी इमॅजिन केल्ली पयलीं जेन्ना कॅबिनेटान गेल्ले ती 20,000 क्वॉन्टिटी आशिल्ली. 40,000. आतां आमकां जे सिस्टमा भितर आयडेंटिफाय केल्या इज 80,000 मोर. सो 1 लाख स्क्वेअर मिटर्स म्हणजे पॉटहोल्स. तेका एरिया ना. एरिया वील बी डन एज पर स्पेसिफिकेशन. सो दे हॅव आयडेंटिफायड टेंटेटिव्ह एरिया ऑफ 1 लाख स्क्वेअर मिटर्स ऑफ पॉटहोल्स. सो वेरियस आणि वी हॅव एक्झॉस्टेड ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वेअर मिटर. सो 60,000 स्क्वेअर मिटरचे बाकीचें काम चालू आसा.